प्रिच्या भाव भयणीनो, कोणाचो तरी एक स्टेटस अपडेट वाचलो, ट्रायंग टू रिगेन माय लॉस्ट सॅनिटी, ट्रायंग टू रिगेन माय लॉस्ट सॅनिटी. ही उतरां वाचली तेन्ना हो स्टेटस आयज एकल्याचोच काय आमच्या जायत्या जाणांचो आयज सारको स्टेटस जाल्लो आसा. वी हॅव लॉस्ट आवर सॅनिटी. आनी जरी तर इफ यू आर ट्रायंग टू रिगेन युअर लॉस्ट सॅनिटी, कितें करपाचें, उपाय कितें? आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो ह्या प्रश्नाक म्हाका जबाब दिता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकता सामुएलाच्या पुस्तकान. दावीद त्या फिलिस्तीकाराक मारून आतां फेमस जावपाक लागला. लोक ताची तोखणाय करता. आनी आयज आमी आयकता ह्यो सगल्यो बायलो ज्यो आसात त्यो नाचतात. आनी नाचता आसतना तांची ही सुवय गितां गावपाची, थिंगा ऑन द स्पॉट कंपोज करपाची. जाल्यार सावलू राजा जावन ताच्या नांवाक ती नाचतात आनी म्हणटात ताणें ओजार मारले. आनी दाविदान जरी फकत एकल्याकूच मारलेलो, एकल्याच फिलिस्तीकाराक, आनी ते एकल्या फिलिस्तीकाराक मारल्या उपरांत सगळे फिलिस्तीकार पळोवन गेले. 10,000 मारले. ताची ही नामना जी जाता ती पळोवन सावलू राजा जावन सगळी पदवी ताचे लागीं आसुनूय भितरल्यान सावन खुशी ना. कित्याक ताचेर नाटकायेन बोल्लो, जेलसी. ताका बरेपण मेळना ह्या पासत ताका जिवेशी मारपाक सोदतालो. म्हणपाक जाता ही लॉस्ट हीज सॅनिटी. पूण भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप काबार जाता आसतना आमी आयकता तेजी सॅनिटी परतून येयली. कशी येयली हें गरजेचें. ती परतून येवपाक थंयसर जोनाथन आसा. जोनाथन सावलूचो पूत आनी दाविदाचो इश्ट. तर हे इश्टा गोतीन जेन्ना ताणें आपलो बापूय आपल्या इश्टाक मारपाचो प्लॅन कोत्ता हें जाणा जालो, ताणें रोखडोच आपलो दुसरो प्लॅन काडलो. सॅनिटी आसलेलो म्हणल्यार सोयरानार रावन दाविदाक कळयलें पयलीं चतूर राव. दुसरे वाटेन आपल्या बापाय लागीं उलयलो, तुवें चतूर राव. कित्याक हें सगलें जाल्या उपरांत आनी दाविदाक जेन्ना ही सगळी नामना मेळटाली, सगळी ताची तोखणाय करताली, तेन्ना तो चतूर नासलो. जरूय जशें जोनाथनान बापायक उगडास केला, जेन्ना ताणें फिलिस्तीकाराक मारलो दाविदान आनी आमकां जैत मेळ्ळें, तूं खुशाल जालो. पूण आतां तुका कितें जालां? त्या उपरांत तूं चतूर कित्याक ना? कित्याक त्या इनोसेंट रगत ज्या रोगतान वो ज्या मनशान तुका हें जैत फावो केलां ताचें तूं इनोसेंट रगत कित्याक वारोवपाक सोदताय? भाव भयणीनो, डिस्कनेक्ट जालोलो तो कनेक्ट जालो परतून सावलू. आनी सावलून मागीर रोखडेंच निचेव केलो, ना, जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. आनी परतून ताका ताणें हाडलो. जोनाथनान दाविदाक हाडलो, बापायक मेळयलो, वो राजाक मेळयलो. आनीक आमकां वाचप सोंपता आसतना सांगलां, आदलेच भाशेन ते परतून जिवपाक लागले. आदलेच भाशेन बरें करून. म्हणजे सॅनिटी जी लॉस्ट जाल्ली ती परतून आयली. उपाय एक मध्यस्ती, जोनाथन. मातशें हांव मुखार चिंततालो ताचेर. जरी तर जोनाथनान चिंतलोलें ना, बापायक हांव कसो सांगतलो, तो राजा वयल्यान, आनी ताका सांगत जाल्यार ताका राग येतलो, सांगना जाल्यार ओग्गी बरो. वो जरी तर हांवें दाविदाक सांगलें, आतां दाविदाचे वाटेन जायतो लोक आसा, आनी दाविदान जरी तर बंड केलें, आनी दावीद जरी तर आपल्या बापायचेर उपर आसलो, कितें जातलें? ओगो रावल्यार चड बरो, तांकां वायट दिसतलें. हें चडशीं जाणां भाव भयणीनो आमी म्हणटा जेन्ना आमकां कोणूय दिश्टी पडटा असले लॉस्ट सॅनिटी जाल्ले आसात, ते मनीस आमचेच मदें आसात, तांकां आमी पळयता तेन्ना जाप काडना आमी. आमकां सांगपाक बरें दिसना, ताका सांगल्यार वायट दिसतलें, म्हजेर रागार जातलो, वो आनी कितें असली वस्तू सांगून आमी ओग्गी रावता. आनी ते म्हणल्यार जे कोण लॉस्ट जाल्ले आसात ते फकत लॉस्टानूच आसात, परतून जाग्यार येनात. रिगेन म्हणटा तें जायना. शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी पळयता कितलो लोक जेजूची खबर आयकून लूट करून ताचेशी येतालो. जरी तर हो येद्दो व्हडलो येद्दी व्हडली उरपंज आसली, जेजू खुर्सार मारता आसतना ही उरपंज खंय गेली? जेजू
जेन्ना धरून व्हेलो आनी जेजू देवाचो पूत जावनूय ताका एक किरमीदोर कसो ताचेर खास्त लायली तेन्ना ही उरपोन्स खंय गेली काय? भाव भयणीनो, ही उरपोन्स जी आयिल्ली ती कनेक्टेड जावंक ना, जेजू लागीं कनेक्ट जावंक ना. ते फकत आपणाक बरी जावपाक जाय, आपणाक पेकोवणी मेळपाक जाय, ह्या पासत धांवन धांवन येताली. जेन्ना मेळ्ळें, मेळपाक जाय तें, गेली नाच. म्हणटच जरी तर आमी जेजूक चिटकून रावना जाल्यार कितलेय फावटी आमी जेजूशी वचूं आनी आमकां कितलेय बरे फेवर मेळो, कांयच फायदो ना. लॉस्ट सॅनिटी, सांडून गेल्ली आहात, हो लोक सांडलो. जरी तर तांकां आतां परतून तो जेजू मेळटलो, परतून सोयरानार येतली, जाल्यार जेजूक चिटकून रावपाक जाय. जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार ताचें आयकप आनी तो सांगता त्या उतरा प्रमाणे चलप. जेजूक आयकप म्हणल्यार जें कितें जेजून केलां तें आमी करप. ह्या वर्साचो विशयच तो आसा. ताणें केलां तशें, जेजून केलां तशें तुमीय करात. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज जण एकल्यान आमी आमकांच विचारचें, हांव सोयरानार आसा? इज माय सॅनिटी इन प्लेस, काय लॉस्ट जाल्ली आसा? जरी तर लॉस्ट जाल्ली आसा जाल्यार लॉस्टूच रावपाक गरज ना, सांडलोलींच रावपाक गरज ना, परतून येवपाक जाता. परतून रिकनेक्ट. जें कितें तुका एकठांय दवरतालें, जे भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आदीं आसलें तेच भाशेन तें परतून बरे भाशेन जिवंक लागलें. जाल्यार आदीं कितें आसलें जाका लागून तूं जिवो आसलोय, जाका लागून तूं उर्बेवंत आसलोय, जाका लागून तूं जायतें बरें करतालोय, कितें तें जंय तूं डिस्कनेक्ट जाला, परतून रिकनेक्ट कर. आनी तातूंत पयलें आमकां मेळटलें देवाक आमी चिटकून रावूं. कित्याक जेजूक जरी तर आमी चिटकून रावल्या जाल्यार दुसऱ्यांक सगल्यांक चिटकून रावपाक सोंपें. पूण जरी तर आमी दुसऱ्यांक वो आमच्या एकामेकाक आमी जरी तर चिटकून रावपाक शकना, आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक, आमचे बरोबर वावर करतल्यांक आमी चिटकून रावंक शकना, जाल्यार आमी फटकेरीं. आमी जेजूकय चिटकून ना, बेश्टी फकत उतरां. कित्याक म्हाका सोमया 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 म्हणटा तो कोण स्वर्गा राज्यान वेचना, पूण म्हज्या बापाची खुशी करता तोच. जाल्यार ही कृपा आयज आमकां मागुया. आमचें सगळें जें सांडलोलें आसा, आमचें सोयराण सांडलोलें आसा, जाल्यार जेजूक चिटकून रावून तें आमकां परतून मेळूंक हे भेटेन कृपा मागुया.